पेट्रोलाचो दर वाडपाची शक्यताय आसा, मात लोकांनी भिवपाची गरज ना. सरकाराक जाय जाल्यार सरकार वॅट कमी करून पेट्रोलाचो दर नियंत्रणान दवरपाक शकता. पेट्रोलाचो दर वाडोवपाचो सरकारान निर्णय घेतल्यार एकदम 5 रुपया वाडोवचो ना, अशें गोंय पेट्रोल पंप धनी संघटनेचो अध्यक्ष परेश जोशीन पत्रकार परिशदेंत जाहीर केलां. खरें म्हणल्यार गेल्या 6 म्हयन्यान जवळ स्थिर आसा. तातूंत आमच्या भारतान गेले 2 म्हयने जर पळयशी 2 पैसे 3 पैसे रायज जाताली, 4 पैसे देंवताली. आमचे कडेन आतां गव्हर्मेंटान डेली प्रायस चेंज केल्लो आसा. डेली प्रायस म्हणटा ताजें एक फॉर्म्युला आसा, ताजेर आमी उलोवया नाका. पूण तातूंत मुद्दम जर पळयशी जाल्यार गेल्या 2 म्हयन्यान ही वाड चड जायनाशिल्ली. पूण पयर कितें जालें, आमच्या सावदी अरेबियान एका तांच्या रिफायनरीचेर एक हल्लो जालो. हल्लो जाल्ल्यान अशें सांगण्यात आयलें, बातमी आयली, ते खरें सावदी अरेबिया कांयच डिस्क्लोज करना कोणें हल्लो केलो कितें. पूण तांणी सांगलें कितें की सादारण 50% आमचें प्रोडक्शन ताजे वयल्यान बंद जालें अशें म्हणून त्या रिफायनरीचें. ताजी जे पडसाद आशिल्ले ते सगळे कडेन जगभर पसरले आनी जालें कितें की जें स्टेडी आशिल्लें जें पेट्रोल आनी डिझलाचें मार्केट, फ्युएल मार्केट जें स्टेडी आशिल्लें गेले 6 म्हयने, तातूंत एक स्पोरेडीक असो जंप आयलो. पूण भारतान आमकां चड भिवपाची खरें गरज ना. आमचो इम्पोर्ट आसा आनी सावदी अरेबिया कडल्यानूय आमचो इम्पोर्ट आसा. पूण आमी आसा ते फॉरवर्ड ट्रेडींग करतात. सगळे जे देश आसतात ताका फॉरवर्ड ट्रेडींग म्हणटा. फॉरवर्ड ट्रेडींग म्हणल्यार अमक्या दिसा पर्यंत तुमचो रेट फिक्स जाल्लो आसता. त्यामुळे तांचे खंय कितेंय जरी जालें जाल्यार फुडल्या काही दिसाचे जे आमकां सप्लाय जो आसा तो सप्लाय आमकां ओल्ड रेटानूच जातलो. पूण गव्हर्मेंट कितें करता, ताच्या खातीर थोडीशी एडजस्टमेंट करून कुशनिंग हळू तयार करता. म्हणून मुद्दम जर पळयशी जाय ती ही घटना घडली ती 8 दीस जाले जायत. पूण गेल्या 8 दिसान प्रायसीस वाडपाक लागले. कशे 15 पैसे 20 पैसे. पयलीं सामके 3 पैसे 4 पैसे 8 पैसे इतले भितर आसताले. आतां एकदम 15 पैसे जावपाक लागले, 20 पैसे जावपाक लागले. आतां हळू ताजे 2 रुपया 3 रुपया केन्ना जातले कळचें ना. पूण फाल्यां जर सावदी अरेबियान ताजे खातीर आपली ट्रेड भारता कडेन करता ती थोड्या दिसां खातीर बंद जरी केली जाल्यार एकदम एक प्रायस रायज जावंक शकता. आनी सद्याच्या परिस्थितीन जेन्ना आमी इकॉनॉमीची स्लो डावन जाल्या अशें जाल्यार उलयतात, तेन्ना सरकाराक प्रायस वाड ही परवडपाची ना. कित्याक ताजो इफेक्ट आनी वेगळो जातलो, म्हारगायेचेर जातलो. ती अजुनूय आज आमचें पेट्रोल डिझल हें जीएसटीन ना, तें अजुनूय आमचें आसा तें वॅटान आसा. सो सरकार जाय जाल्यार थोडोसो वॅट कमी करून ताजे वयल्यान प्रायस एडजस्टमेंट करूं शकता. इतली ताकद आमच्या इकॉनॉमीन आसा. सो म्हाका तरी दिसता की भिवपाची खरें गरज ना. आनी खंय प्रायस रायज म्हणजे फॅक्टर्स आसात, प्रायस रायज जावपा सारके सगळे कडेन फॅक्टर्स जाल्ले आसात. आनी ते इम्पोर्ट करता ते तातूंतले जे 5 देश आसात तातूंत सावदी अरेबिया एक आसा, इराण आसा, इजिप्त आसा, थोडे आमी अमेरिके कडल्यानूय घेता. पूण ह्या बाकीच्या देशांत ताजेर कांयच परिणाम जाल्लो ना. आनी तेन्ना आमी तांचे कडेन फॉरवर्ड ट्रेडींग केल्ल्यान म्हणजे आमी फुडल्या काही दिसाचे 3 म्हयन्याचे 2 म्हयन्याचे रेट फिक्स करतात. त्यामुळे त्या रेटीन आमकां तांचे कडल्यान सप्लाय जात आसतलो. म्हणून ताजो संपूर्ण परिणाम जर पळयशात जाल्यार 19% इम्पोर्ट सादारण आमी सावदी अरेबियान करतात. तर जाता जाल्यार आमचे 19% आनी ती एडजस्टमेंट आमचें सरकार नक्की करतलें.